नमस्कार. आमगेल्या गांवां लागून हजार किलोमीटर दूर असूनही खंयची रिती आमगेल्या संस्कृती आचार विचार संप्रदाय परब या पुरा आचरण करून येवेत. एक संघटन करून तांतूय आमगेल समाजा लोकांक ओट्टू करून एक प्रीती विश्वास कशी वाडोवेत म्हणच्याक कोंकणी असोसिएशन ऑफ जॉर्जिया एक व्हड उदाहरण. 25 वर्ष पुढे एक सान पंगड जावन स्थापन जाला तसल्या कोंकणी असोसिएशन ऑफ जॉर्जिया आत्ता आमगेल समाजाच्या 200 लोकांकिना चड ह्या संघटनेंतू आसाची म्हणटाना अभिमान कशी चड जातना. वय ह्या असोसिएशनाक आत्ता 25 वर्साच्या संभ्रम म्हळ्यार सिल्वर जुबली आचरण. हर एक वर्ष आनी संसार पडो म्हळ्यार युगादी मस्त चंदायरी चलोन हाडतसाची. तांतूय ह्या वर्सा विशेष कसं म्हळ्यार सिल्वर जुबली वटूची संसार पडवेचे एक आचरण चोलन येयलस. हांगा मालगड्याल वट्टू युवा पिळगे कशी वट्टू जावन आमगेल्या आचरण आमी विसरच्या नज्ज. आमी आमगेल गांवां लागून कितले दूर असल्यारी आमगेल्या खंयच्या मालगड्यान चलोन हाडला परब त्या पुरा आमी धार्मीक जावन सांस्कृतिक जावन आचरण करेत म्हणून आनी हांगा दाखोवन दिलें आसा. 1999 मंगळूरच्या सुरतकल लागून अटलांटाक चमकला तसल्या सुषमा शेणे हांणी तिगेल्या बामूण दीपक शेणे हांगेल्या सहकारान ह्या संघटन तांना सूर केल्लो आसा. ह्या विचारू श्रीमती सुषमा दीपक शेणे हांणी खुशीन वांटून घेतिल्लो आसा. 25 years long journey and तुम्ही दोघी जण आर बॅक इन दॅट फ्रॉम द फाउंडर्स यू आर बॅक एट द कमिटी प्रेसिडेंट है. व्हॉट इज युअर एक्सपिरियन्स? सो आमकां मेन कसं खुश दिलं म्हळ्यार एक आमकां कम्युनिटी सूर करता वटूच एक हँडफूल एक 20 जनकी आशिल्लीच. मागीर ते ग्रो जावन ग्रो जितनाची केन्ना आमकां एक फॅमिली फिलींग कसले एक ओके हॉट जावन कसले एक मॅनेज करूं जायना की कसले म्हणून एक आशिल्लें बट एक थ्रू आउट फॅमिली फिलींग. सो ऑल द वे आज तांय आमी युगादी ह्या इव्हेंट जाता आसतना अशी तशी पळयल्यार येताची हेल्प करूं का कसं हेल्प करूं का वासरी भायर. सो ते एक बारीक खुशी आमी फुडेंच एक सन फॅमिली आशिल्लीची आत्ता इट्स अ लार्जर फॅमिली. आत्ता स्टील वी आर अ फॅमिली. त्या म्हाका बारीक खुशी जावचें पळयतना. तूं कसो म्हणटा? सो म्हाका तशीची म्हळ्यार हांव हांगा एटलांटा येतना 1999 कोणें म्हाका आमचे गेले तितले गुर्त नासले. अशी 2-3 फॅमिली गुर्त जाल्यार पळयतना आमगेलें एक एसोसिएशन म्हूण कसलें ना. कन्नड हांव कन्नड उलयतां. कन्नड एसोसिएशन वता आशिल्लें तेन्ना हांव लेगीत आमकां अशें एसोसिएशन आसल्यार कितलें लायक जाता म्हणून सांगून एक सानो इनिशिएटीव काडलेला. म्हळ्यार तेन्ना आमकां तितले मोबायलार हें पळय मोबायलांनी तितलें येतना डायरेक्ट काणो लास्ट नेम पळोवन जेन्ना कॉल केलें आमी एसोसिएशन करुया म्हणून सांगून त्या करतना एक मस्त एक हँडफूल ऑफ जन आयल्याची. ताई देखून आज 25 years जाल्यार कमिटी आमगेल्या एसोसिएशन इतलें लायक जावन ग्रो जाला. एक स्मूथ जर्नी आमगेल्या पळयल्यार कसले एक आमकां लढाई हे ना एक लायक युनिटी आसा आमगेल्या कम्युनिटींतू आनी एक लार्ज फॅमिलीशी आमी फंक्शन करताची. आमी 3 फावटी मेळ्ळ्यार वर्साक म्हयन्याक विष्णू सहस्रनाम चॅन्टिंग म्हणून मीट करताची एकल्यार घरकड वताची लायक एक बांधव्य आसा आमगेल्या कम्युनिटींतू. आनी चेडूं मागीर तशीची आमकां वाडीक जाल्यार मात्र आतां आमगेले दू ओट जाल्यार दू दोग जणे ओट जाल्याची तशी पुरो जाल्यार चेडूं वाडीक जायना तिला वाडीक जाल्यार चेडूं पुरो हॉट जाल्याची. वटू आमी ते चेडूं आनी तांतू हें केलां त्या तांतू इनवॉल्व जाल्याची हे करताची तांकां खुशीची. आमची गेल्यार एसोसिएशन हें कोरका फ्रेंड्स जाल्याची आमगेलें कल्चर फूड हें पुरो आमी व्हरून घेवन आयल्या. तेन्ना देखून आमी केन्नाय पळयताची केन्ना आमी नेक्स्ट मीट करचे केन्ना आमी हें करचें ओट्ट करचें म्हणून. सो एक लायक एक्सपिरियन्स. सो एक चेडून व्हड जाल्या बरी एक्सपिरियन्स सान दवरून आतां व्हड जाला आमगेल्या एसोसिएशनाक आनी केन्ना व्हड जाता म्हणून भारी खोशी आमकां. सो वन फायनल क्वेश्चन. May 2050 हाऊ डू यू थिंक तुमकां कसं दिसता कोंकणी असोसिएशन खंय उरतलें जॉर्जियात? म्हाका दिसता कसं म्हळ्यार आतां जावचें आशिल्लें पळयल्यार
will continue to grow. Nice big family. Pura Kusheri, always there with everybody together to help each other. And Javan, I think, will be even more grand. Must maybe 100 items koru puracha. Nobody will go back disappointed. Bari kushi irta. Of course, Javan is important. I hope for you all. म्हाका कसं दिसतं म्हळ्यार आमी जुटूची म्हळ्यार आमी मंतर जाताची आतां आमी मिड एजार आसाची नेक्स्ट आमगे रिटायरमेंटय कोंकणी एरिया आसून आमी कंटिन्यू करता लायफ जाम ग्रो जाता म्हूण दिसता आतां तुमी सांगला बरी आतां आमकां जाग पावना जाल्यार आमी इव्हेंट करतना लेखूकात खंय करचें बा इतलें जन येताची खंय आमी न वेन्यू खंय सोदुचें खंय करचें म्हूण तशी आनी कितें ग्रो जाता दावा दयना आमी अशी कंटिन्यू करता म्हणून म्हाका दिसता. Thank you very much, Deepak and Sushma. Thank you. One, for founding the association and being with the association for all the 25 years. तुमगेल मस्त dedication आसा तुमगेल दोगी जाणांनी and hopefully that continues in the future. Thank you. And thank you, all of you, for all your support. तुम्ही ना जरा रियांपरा जायना founding करचे something one thing, but इतले support दिनु, इतले मोग दिनु, इतले help करचे पुरा जनांना. ताच निमित्त we were able to pull off such a grand event. एक कसं म्हळ्यार आमी असोसिएशन करची मात्र न्ही पुरे जाणांक कॉन्ट्रिब्यूट केलें देखून जालें आतां एवरी इयर पुरे मुखार येना आतां निलेश प्रेसिडेंट जालो सुमार पाटी जालो पुरे जाणां मस्त टॅलंट हें करचें सपोर्ट करचें इनिशिएटीव करचें मस्त जाणांक केल्लें न्ही आमगे दोग जाणांक मात्र न्ही हें कॉन्ट्रिब्यूशन आमी एक स्पार्क दिवन आसतालें तर ग्रोज फायर जावचें जाल्यार कारण सगळे कम्युनिटीचें कॉन्ट्रिब्यूशन पुरे जाणांनी इनिशिएटीव म्हळ्यार कंटिन्यू करचें मात्र न्ही ग्रो करचें आनी थंय पुरो जाणां इक्वल हें आसा कसं जाल्यार कॉन्ट्रिब्यूशन आसा तेच्या लागून आमी लार्ज फॅमिलीशी एक अविभाज्य फॅमिली म्हणटा कन्नडान तशी आसात आमी तशी वर्क म्हणून हांव लेगचें. स्टार्ट केलेलं आहे हेल्प केलं स्टार्ट करतना आमी दोगे जाणां हांव आनी ती मात्र मागीर ऑन द फर्स्ट इव्हेंट दॅट वी ऑर्गनायज युगादी दॅट वॉज इट स्टार्टेड विथ युगादी त्या टायमार दोन दुकानो 20 जण अप्रॉक्सिमेटली 20 जण आता वी हॅव अबाउट 200 to 20 to 200 big progress and throughout it's been a wonderful journey तुमको पूरा नसतले आता तुमका association म्हळ्यार ओके जन येताची मेंबर्स येताची पूरा but as you all know तुम्ही पूरा नसतले we are all one big family. Look around, तुम्ही पडायची. Everybody is there to help each other out. पूर्ण हेले हेल्प कसले कष्ट कसले काम म्हणजे पूरे जण असतात कसले काम करलेला पूरे जण काम करतात आते पडाय like we didn't go up to काम पे नहीं भीतर असं नहीं दाम नेता काम करो का अंग हेल्प करो का everybody is there. It's a very beautiful community. Very proud of it. So that's why या पता मी एक स्पेशल काम सेलिब्रेट करूया म्हणलेकला. So not only that, अनेक कसं म्हणाली काशी मठ स्वामीले जन्म शताब्दी या पता 100th birthday सुधींद्र तीर्थ स्वामीले. So India though they call it celebration जाम होतस. So okay, so this we are also making it part of it. Okay? So that इकडे स्वामी फोर्ट in the वर्ल्ड. So that's that. So special program कोणची म्हणाले आमक आम्ही कसं आलोचन केलेलं म्हणाले एक देवस्थानाचे एक सेटिंग शिकोरी आम गावान ताजी कितें आमगे पुरा आमी पद आनी दवरले आनी एक नमुनो एक तमीज जे पूजनी करू आसा दिव्या डान्स पुरा आसा. सो देवस्थानांत कसं देवा पांय पडचें आसता मागीर आनी एक व्हडलें एक तुका आलोचन आसता जेवण इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट आमकां कोंकणी जाता आनी जेवण आमी दिस टायम स्पेशल केला. नंबर 1 पन्ना जेवण first time ever. पूर केला वरी एक रामपुनो बफे आणि रामपुन कोर का म्हणा तुम्ही बशाची आम्ही तुमका VIP सी सर्व करतात व्हॉलंटियर. ओके आणि आमका मस्त ना पुरा केला या पता तू सांगतो कसं केला आवड. सो खाना लिस्ट व्हडलं सर आय होप तुम्ही पुरे जण लाईक पटा बुके नेऊन असतले म्हणून शेवई दोरनो कॅबल जांबर दोरनो कोंकणी कसं सगळे आमची डेलिकेसी सिस्टम हे सर सॉन्ग बल चाको ಅವನ ಸಂಗ ಸಸಮ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಗಲ फर्स्ट टाइम आपण डिशेस आम्ही ट्राय करते सो आय होप तुम्ही पुढे नाही ट्राय करताची म्हणताची
येणं म्हणलं त्याची. आणि कसं म्हणाली या फर्स्ट टाइम गेल्याने विचारतो कसं पुरा एक्सपेक्ट करतो पण कळणी देर मस्त लॉजिस्टिकल चॅलेंजेस पुरा आशिल्ले. आमी एक्चुअली इवन a few days ago आमी येव नो व्हडलावरी टेबल आणि पुश करून नो व्हडलावरी एक मॉक सेशन जाय दवरला आमी कशी वर्क जाता कसं वर्क जायना म्हणून पुरा आमी कितले जेवण कर कितले काण जेवण दिवका म्हणून एक कॅल्क्युलेशन पुरा केला. सो थिंग सांगला वरी इन स्पाइट ऑफ ऑल दॅट कसले जेवण गेल्यारी तिके तुम्ही जेवण करता. ओके सो दॅट इज दॅट. So I think we'll start off the program. So वे कमी कसं म्हणाली एक प्रेयर दवरचे चेडू आले. भगवद्गीतेचे चॅट करू आसा आमी. तुम्ही प्रा whoever opted to do it तुम्ही वांग ड्राइव नो चैंट करचे. एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः. श्री भगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः. ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम्. सन्नियमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समभूतये एवं नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः. क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते. ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरं पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्. मय्येव मन आदस्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्य मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः. अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततः मामिच्छाप्तुं धनञ्जय. अभ्यासाभ्यसमर्थोऽसि मत्कर्मा परमो भव मदार्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि. अतैतत्पशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं तथा कुरु यतात्मवान्. श्रेयो हि ज्ञानम् अभ्यासात् ज्ञानं ध्यानं विशिष्यते ज्ञानं कर्मफलत्यागात् त्यागात् शान्तिरनन्तरम्. अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रकरुण एव च निर्ममो निरहङ्कारो समदुःखसुखक्षमी. सन्तुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चय मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः. यस्मान्नो द्विजते लोको लोकानो द्विजते जयः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो योऽस च मे प्रियः. अनपेक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यतः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः. यो न नश्यति न द्वेषी न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ
सदा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समसङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुते मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्मामृतमुदं यथोक्तं पर्युपास्यते श्रद्धानामत्परमाः भक्तास्तेतीव मे प्रियाः श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः अनन्या चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां विद्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ॐ तत्सदिति कृष्णार्पणमस्तु हरि ओम त्यानंतरी आमगेले दिव्या डान्स आसा दिव्या सुद्धा एक सण डान्स असं करू का त्या कसं म्हणाली देवस्थानात क्लीन केलं निघून आम्ही तशीच देवस्थानाच्या रिलेटेड पुरा भजन चॅन्टिंग पुरा कोरे म्हणलेतला गावा होडजे जाल्यार गतसू पुरा एककोनी म्हणून करताची भजना सप्ताह म्हणून दिव्या सुद्धा वचून डान्स करचे आणि ते व्हडले म्हळ्यार भक्ती पुरुषांनी मोठी जाताची एक लीड करता म्हणलं ते पुरा दिव्या सुद्धा होताची तशी आमी कोरे म्हणून हें केला प्लॅन केला सो दॅट इज पार्ट ऑफ टुडेज प्रोग्राम आरती मागीर जेवण यांची वेळारी आमगेले उल्लोच देव श्रीमद सुधींद्र तीर्थ स्वाम्याला जन्म शतमानोत्सव प्रयुक्त हांगा एक विशेष जावन स्वाम्याला फोटो पुरा दवरून ताका आराधना चल्लास ह्या दिवसू आमगेले GSB लोकान खाण जेवण पुरा ओटू बैसून पन्नारी जेवन त्या एक खुशी आनिकय वाडून घेतल्या कशी जेवण नमस्कार नवीन तो आमगे कमिटी रस नव्हे कशें आशिल्लें तुगेलें एक्सपिरियन्स आयचे युगादीचे आईचे एक्सपिरियन्स तुमकां कशी सांगचे त्या आमकां देवस्थाना बसून जेवण केल्या वरी म्हणटा सीधा मंगळूर व्हेल्या वरी जाल्यार म्हाका 13 फेब्रुवारी मिस जाल्या आज आमकां ते आमकां आज इडयर आशिल्ल्या वरी जाल्यार पन्नार जेवका म्हण आशिल्ले त्या एक जेल्ली कशी म्हळ्यार कोरू जत्व्या जायना म्हण कमिटीन कितले वेळ उलोवन घेतल्या त्या कोरूक पान हाडचे इंडिया दाखवून इम्पोर्ट करता म्हळ्यार कश्ट आसता जायना पळय म्हणटा आसलीची खंयची एक फ्लॉरिस्ट आल्या आमगेले धरल्या फुलाच्या लागीं ताणें केल्ल्या कोरनिल्ल्या आमी करता म्हणल्यार मन तृप्ती जाला आज म्हाका पुरा जनान त्या आमी देवस्थाना वाडल्या वरी वाण चंदुकन पन्नार जविलास न्हय मस्त खुशी जाता आय थिंक त्या हार्डेस्ट पार्ट आशिल्लो आमकां चॅलेंज सुपर जावन केला तुम्ही पुऱ्या जण सपोर्ट करून अमेझिंग झालं तर व्हेरी गुड कमिटी रसल जनान आसल्यार रियली हेल्पफुल पुऱ्या जनान कश्ट केलेले वय 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 तुगेले कितले वर्स जावन आसता कमिटीनी
हांव 2020 तेगेल इतलो अटलांटांतलो त्या कोविड वर्स पुरा ऑनलायन आशिल्लें कसलें गोत नाशिल्लें. ताज नंतर तेदन जॉईन जालोलो तेदन दाखून हांव कमिटीक डायरेक्ट ऍड जावन येयलो. ताज नेक्स्ट वर्स दाखून कसो ऑर्गनायज करता तातूंत तूं पार्टिसिपेट करता म्हण आशिल्लें. येल्लें केल्लें खुशी जाता. त्या कोणे जावन तूं ह्या कमिटी जॉईन जाय म्हणाची आमी पुरान संतृप्त जावन येवची पुरान तें खुशी जालें म्हाका पुरान ओट्ट मेळून करताची. मस्त म्हाका बदल सांगता मंगळूरा गेल्या वरी जालें म्हाका. भारी खुशी कमिटी रब न्हू इतले सर्व करून इतले काम करता एक तृप्ती मेळटा न्हय. जेवण चड जेवण आनीक नवना तृप्ती. नमस्कार नमस्कार. तू आमगे केओजी असोसिएशनान तू फुडें दोन आसा 25 वर्स जावन आसा आतां आमगे कमिटी आसा एंड ऑन एंड ऑफ यू तू थ्रू आउट कमिटी आशिल्लो. सो तुगेले 25 वर्सांत ते एक प्रयाण कशें आशिल्लें तुका? पळय कसं म्हणचें म्हळ्यार 2000 मे म्हाका याद आसा. पयली पट्टी सगळ्यांक आपोवन घेवन इट वॉज स्मॉल म्हळ्यार एक सान एक 20-25 फॅमिली अशी आशिल्ली आमी. आतां थंयच्यान आतां आमी वी आर प्रॉबब्ली आतां 150-170 पीपल वी आर देर. आनी एटलांटात एक कांय ना म्हळ्यार एक 40-50 फॅमिली तरी रेग्युलरली मेळटात. सो दॅट ग्रोथ म्हळ्यार पयलींच्यान आमी अशी सान हाचे प्रमाण करून घेवन वेर वी वर ट्रायंग टू फिगर आउट की आमकां खंयचो एक जाग खंय मेळटा की आतां इतलो व्हड जाग घेतलो तरी आमकां पुरो जायना. आज अशी पळयल्यार विच इज अ गुड प्रॉब्लम टू हॅव. आमकां म्हळ्यार अशी पळोवचें गेल्यार ऑलवेज आमगेले 70-80 थंय स्टक जाता आशिल्ले. आतां इट्स 150-170 अँड ऑल्सो व्हेरी एनकरेजींग की आमगेला नेक्स्ट जनरेशन म्हळ्यार चेडवाक पळयल्यार तांणी बी इनवॉल्ड आसात अँड दे ऑल कम विच इज व्हेरी ग्रेट. आनी दे पार्टिसिपेट करतात कसले प्रोग्राम वरू कसले हे वरू. So it's a good continuation for the next generation of Konkanis hang Atlanta. So for me that is a very good journey from where we started to where we are now. Oh, very good. आणि तुका तू फुडोन हांगा आशिल्ली मित्र तू कसले एक स्पेशल एक नॉस्टॅल्जिक मोमेंट आसली? नॉस्टॅल्जिक मोमेंट म्हळ्यार आतां पळय आतां कसं म्हणचें म्हळ्यार आमी स्टार्ट केलें तेन्ना मस्त तितले चेडूय तितले आशिल्ले. आतां मस्त जाण आतां पळयल्यार आतां कॉलेजा गेल्या. आतां लास्ट 2-3 वर्सांत सुमार लोकांक लग्न बी जाले तांकां बी चेडू हे जाता आसात. सो दॅट इज लायक पिक्चर पळयल भितर कोणाले अशी फोटो पळय अरे हो इतलोसो आशिल्लो धावत आशिल्लो आतां तो इतलो व्हड जावन घेवन आतां तांगेर चेडू जाले. So that is nostalgia, like you remember those old times and then when you look at where we are today, that brings up a lot of nostalgic memories. वय वय ಖಂಡಿತಾಚಿ म्हाका फुडें इतलो सान चेडू ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ करचेना इतलो येदलाची बट एक खुशी ते आतां येता स्टील कम फॉर द so the connection asa and hopefully we can keep that going for the next generation also and keep the Konkani Association of Atlanta strong and keep it growing. एक्सपीरियंस बोल ना. एक्सपीरियंस कशी पाहणार जावा. How's the food, guys? Is it good? Is it good? Loved it?
संदीप. नमस्कार. कशें तुगेलें आयचे युगादीचे एक्सपिरियन्स तू कमिटी सर्व करतास तुगेले टुडे पन्ना जेवणांनी कोर नो लायक मस्त आमी स्लाइड शो मस्त बरा केलेले आजी तुगेले एक्सपिरियन्स कसले? The experience was excellent. This was the first time we tried Panna Devan. I've only eaten that in India, in Bombay. But doing that over here was an amazing thing. You planned it out really well, and the table arrangement and serving 200, around 200 guests was an amazing experience. And serving them just made me full, just serving the food to them. And then the experience was amazing because I've been part of the committee for almost 23 years. And I've seen all of us were young and we didn't have kids. Some of us were not married too at that time. But our kids have grown up, and seeing the pictures when we got the slideshow up and showed everybody looking at it was an amazing experience. Some people had a lot of hair that we don't have anymore. So going through those memory lane was an experience that I cannot forget. And just looking at when we were serving, the best part was looking at the people and the smiles on their faces was the thing that really filled my heart. So that's the nostalgic moment for me. Yeah. And coming from a different background, a Marathi background, and being part of my wife, we both are GSBs. I'm a Marathi speaking GSB and she's a Konkani speaking GSB, but I always preferred the Konkani food and the upkari and always better, right? Dali toy. And she makes a great dali toy, so she was part of that like the food committee. So yeah, I love food. Yeah, always supportive, always in the committee, even if the committee na jalari, even otherwise you're always supportive. Yeah, I mean we've been together for what, 20 plus years. So yes. How's the food, guys? Good? जेवण कसं गेला? Is it good? Is the food good? नमस्कार निलेश. नमस्कार. आता मी इतावली उलयली पुरा चिक वेटरन्स लॉंग टाइम असं तू न्यू नवे आईल मात्र आणि तू आमच्या कमिटी जॉइन जालेलो तुगेल एक्सपिरियन्स कशी थ्रू आउट तुगेल फीलिंग कसले तुका यू वांट शेअर तुगेल थॉट्स? वय हांव हांगा कॅलिफोर्निया दाखोना आणि दिस KOG has been and I've been a part of KOG just 3 years now. What is stuck to me is even though you're part of committee or not part of the committee, everybody has been working together, and that kind of encouraged me this year to be part of committee and being in forefront of it, right? So, and that is a unique thing about KOG. Even though anybody is not part of the committee, even though the committee plans the events and runs it, there's a whole lot of volunteers to support it and run with it. That has been unique to KOG in my experience, as compared to other groups or committees that I've worked in the past. Very good. Okay, so today's the event, Yugadi event anto, if you were to pick any particular moment, तुका खुशी झालेले कसं म्हणतेस? I mean, it's starting then thoroughly ki we'll do something unique. So we put together a whole plan. Like a lot of my other friends have told of all the unique things we did. I like the way it all came together in the end, right? The main thing to me was the journey that Deepak, you narrated at the start, from the start to the end. It really created the whole, put the things in perspective, how it started small and now it has become big and still growing by the day. So that was a pretty unique experience. And rest all was things that we have planned and run it over a period of, we planned pretty meticulously, and as other colleagues have said, it worked out very well. Definitely. And as you mentioned, if people pura jana ilis help karuka, just committee, non-committee members, it was a big community event. No, correct. Very cool. Correct. And not just this event, right? This whole, always it has been a full committee event and full community event. And I'm very happy the community is growing and growing every year and every event by event. या संघटना संसार पडो मातने दीपावली परबई इतले चंदायरी चोलोन हाडता. Best experience. 25th anniversary is all
मागीर या रंदापुरा कितें जाला Perfect. I mean, down in Hari Western is pretty delicious, and the way you guys serve, I mean, आमकां एकदम इंडियाच फीलिंग आयलें. इंडिया खंय लग्नाक गेल्ले बरी जालें. मस्त खुशी जाल्या तुमकां खुशी जालें म्हणून पुराच्या नक्कीच जाल्या पान्ना जेवण कसं परा लायक आशिल्लें आयटम You should not. You should say everything is good. What she said. Yeah, India जाके इंडिया वचून जेवल्याशी फीलिंग. या संघटन कोंकणी असोसिएशन ऑफ जॉर्जिया हांकां हरिगुरू आशिर्वाद केन्नाय आसो म्हणून आमी देवा लागीं स्वाम्या लागीं मागून घेताची. नमस्कार, बरे जावं.